सो हे गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी सांजची नाही 5 जाल्ली आसा. सबंद दीस आयज नाही कांयच शूट करूंक ना हांवें, कारण टायमूच ना ब्लॉग स्टार्ट बी करपाक. ब्लॉग करपाक म्हणटा तसो आयज टायमूच ना. सो आतां खंय तरी हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला. सो म्हटलें कशेंय करून टायम काडून ब्लॉग स्टार्ट करुया, नाल्यार आयज नाही ब्लॉग करूंक पावचेत ना आनी फाल्यां गॅप पडटलो. सो अशें करून ब्लॉग स्टार्ट केलो फायनली. आनी आयज आसा तय आनी फाल्यां आसा चवथ. सो फायनली फाल्यां चवथ आसा आनी आयज हांवें प्लॅन केलो की मेहंदी बीन मातशें घालतलें म्हणून, कारण फाल्यां चवथ न्हय, मागीर कांय चान्स ना. सो केंसांक मेहंदी बीन घालतलें म्हणून. आनी म्हाका ऑलरेडी कमेंट सुद्दां आयिल्ले, तूं घरच्या घरा फेस पॅक बीन करता न्हय तें आमचे बरोबर शेअर कर म्हणून. ते बीन चिंतून आसलें हांव की फेस पॅक जो हांव करता न्हय तो तुमचे बरोबर शेअर करतलें. बट आतां म्हाका दिसता की पॉसिबल ना कशें कितें शेअर करतलें, कारण टायमूच ना आनी काम इतलें आसा की शूट करूंक सुद्दां पावचें ना. आनी हो ब्लॉग सुद्दां कंटिन्यू जातलो की मदींच गॅप पडटली तें बीन म्हाका खबर ना. आनी सगळी फॅमिली म्हाजी येवपाक स्टार्ट जाली. थोड्यांक खबर नासतलें, म्हणजे म्हाज्या विडियोन चडशे हांव आनी मम्मीच दिसता, बट म्हाजी जॉयंट फॅमिली आसा. चवथी कडेन सगळीं जाणां येतात. सो सगळीं आतां येतलीं, तुमकां चवथीच्या विडियोन पळोवंक गावतली म्हाजी फॅमिली. सो सगळीं काका बीन येवपाक स्टार्ट जाली आनी पळोवया. आनीकूय भरपूरशें काम आसा. आयज नाही सबंद दीस कामूच चालू आसा, तेका लागून ब्लॉग सुद्दां करूंक पावोंक ना. आनी म्हाका नेल्स सुद्दां करूंक जाय. हांगसर नेल पेंट बीन घेवन बसलां हांव. आतां करूं की मागीर करूं म्हाका कांय कळना. मागीर सांजच्या टायमार सुद्दां टायम ना, कारण मागीर सगळें आसतना माटोळी बांदप, मागीर सगळें फाल्यांची तयारी अशें बीन जाता. सो पळोवया. तर चला. आनी सद्या तुमकां बेडरुमान सुद्दां भरपूरशें कितें कितें दिसता आसतलें. तर बेडरुमानूच सगळें दवरला स्टोर करून, कारण बेडरूम जो आसा न्हय तो चवथी कडेन सामको लॉक आसता. एक्वेरियम आसा न्हय, लायट बीन आसा, सो धाकटी भुरगीं हात बीन घालीत म्हणून हांव बंदूच दवरता. 5 दीस लॉक करून दवरता, कारण लायट कनेक्शन बीन आसा आनी भंय दिसता धाकट्या भुरग्यांचो हात घालीत जाल्यार कळना तेका लागून. सो फुडें तुमकां कळटलें कशें कितें जाता तें, कारण हांवूय सांगूं शकना कसो कितें ब्लॉग वयतलो हो तो. सो कळ्ळें आसतलें. आनी गणपती हाडूंक जर हांव गेलें काका बरोबर बीन जाल्यार तें तुमकां पळोवंक गावतलें आमी गणपती कसो कितें हाडटा तो बीन. सो गायज ब्लॉग नाही वदळू हांवें स्टार्ट केल्लो, बट ब्लॉग कंटिन्यू करूंक पावोकूच ना. आतां ब्लॉग कंटिन्यू करता आनी टायम जाली 8:30. सो आतां आमी नाही गणपती हाडपाक वयतली गणपतीच्या चित्रशाळेन. सो तुमकां कळटलेंच गणपती कसो कितें हाडटा तो बीन. आमच्या नाही 3 गणपती आसता, म्हणजेच आमचो एक, आमच्या काकागेलो एक आनी एक मामागेलो गणपती आसता. सो अशे 3 गणपती आमी रिक्षेन घेवन येतली आनी तुमकां कळटलेंच कशें कितें गणपती बीन हाडटा तें. आनी ब्लॉग नाही थंयच उरलो म्हाजो. सो कांय ना, चला आतां आमी गणपती बीन घेवन येवया आनी फुडली मागीर तयारी करूंक जाय. भाजी बीन तें सगळें करून दवरूंक जाय. फाल्यां मागीर सकाळीं गडबड जाता न्हय आनी तुमकां फुडें फॅमिली पळोवंक गावतली सगळीं येयल्या. आनी भरपूर असो घरान आयज आवाज आसा. हरशीं आमी दोगांच आसतालीं न्हय, सो फुडें तुमकां सगळें म्हणटा तशें पळोवपाक मेळटलें. सो चला शाळेन या आनी आमचो गणपती घेवन येवया. गणपतीच्या चित्रशाळेन आमी रोकडीच पावली. आमच्या घरा कडच्यान चड टायम लागूना आनी ऑलरेडी एकदां व्हिडियो केल्लो हांवें ह्या शाळेंत. आनी आतां तर तुमी गणपती पळोवंक शकता, बरे तरेन अशे कलर केले. आजुनय न्हय डायमंड वर्क बीन थोड्यांचो जावपाचो आसा जो जावंक ना. आनी बाकीचेय बीन गणपती आमी पळयतालीं. आनी सायड बाय सायड आमचो गणपती बी रेडी जातालो, म्हणजे लास्ट जी शायन बी दिता न्हय ती दिवप चालू आसली. स्टार्टींग काकागेल्या गणपतीक शायन बीन दिली, म्हणजे जेन्ना आमी हाडटा न्हय तेन्ना ऑलमोस्ट सगळें रेडी करून दिता. आनी तुमकां लागून म्हटलें थोडे फारशे हांगसर शूट बी करया. आनी हांगसर म्हाका एक सबस्क्रायबर सुद्दां म्हाजो गावलो. व्हिडियो घेवपाक हांव विसरलें आनी तेजें नांव सुद्दां विसरलें विचारपाक, बट खंयसलें तें बीन अशें म्हटल्यार आमचें उलोवप बरें जालें. आनी हे पळय गणपती भरपूर बरें दिसता. सगळे गणपतीचे मुर्ते इतले बरें दिसताले हांगा. आनी हांगसर आमचो गणपती रेडी जातालो, म्हणजे जेन्ना आमी हाडपाक येता न्हय तेन्ना फायनल एक लूक दितात, म्हणजे फायनल एक टच दितात आनी तेच्या मागीर गणपती आमी घेवन येता. अशें करून आमचे सगळ्यांचे म्हणजे 3 गणपती आमी हाडपाक गेल्लीं. सो 3य गणपती हांगसर फायनल टच जालो आनी अशे तरेन आमी गणपती घेवन येता. तुमी कशी कितें घेवन येता हें म्हाका कमेंट करून सांगा. सो स्टार्टींग न्हय
म्हणटात तसो एक एक गणपती घालपाक स्टार्ट केलो आमी. आनी तुमी म्हाका कमेंट करून सांगात आमचो गणपती खंयचो आसतलो तो. हांगसर तर हांवें प्रॉपर अशें सांगूंक ना आमचो गणपती खंयचो आसा तो. तरी बट तुमकां जर कळ्ळो आसत एनी गेस्ट जाल्यार तुमी सांगूं शकता की हो तुमचो गणपती आसूं शकता म्हणून. तर आमच्या रिक्षेन आमी गणपती तिनूय घालून घेवन येयले आनी भरपूरसो ऑलमोस्ट काळोख जाल्लो भायर. सो थोडीं जाणां सकाळचो व्हरतात, आमी रातचोच घेवन येता म्हणजे सकाळीं आमकां बरो जाता. आनी अशें करून आमी एक एक गणपती घालपाक स्टार्ट केलें. सो फर्स्ट गणपती गेलो, ताच्या मागीर सेकंड गणपती. हो गणपती न्हय भरपूर व्हडलो आसलो. सो जशें की तुमी पळोवंक शकता सगळे गणपती बरे आसले, इतले बरे दिसताले. आनी गणपतीचे मुर्तेक पळोवनूच न्हय एक वेगळीच एक्सायटमेंट जाताली. म्हणजे फाल्यां चवथ आसा अशें एकदम म्हणटा तशें बरें दिसतालें सामकें. आनी स्लो स्लो करून अशें गणपती, कारण काळोख न्हय, काळोखाचो मातसो पांय बीन खंय हे जायत जाल्यार भंय दिसता. ताका लागून स्लो स्लो करून आमी सगळे गणपती घालून घेतले. गणपती बीन घेवन येयली आनी टायम वेस्ट करूंक ना. थोडीशी भाजी बीन म्हटल्यार मोडून दवरया म्हणजे दुसरे दिसा बरें जाता. सो भाजी बीन आमी कट करून तशी दवरिना, फ्रेशूच करता, बट मातशीशी निवळ बीन करून दवरता म्हणजे दुसरे दिसा आमकां बरें जाता. आनी आमच्या घरान जॉयंट फॅमिली आसल्या कारणान भरपूरशे जाणां आसा आमी. हांगसर तर तुमी पळोवंक शकता कितलेशे काका म्हण पड्डे बीन लायताले आनी तितून हांव बी मातशेशें हेल्प करतालें. आकाश बीन म्हणजे भरपूरशीं जाणां आसा आमी फॅमिलीन, भरपूर मेंबर आसा. फुडें तुमकां कळटलें स्लो स्लो जशें ब्लॉग येता न्हय तशें तुमकां कळटलें म्हाजे फॅमिलीन कितलीं जाणां आसा. कारण आतां भरपूरशे सबस्क्रायबर म्हाजे न्यू आसात, ताका लागून तांकां खबर नासतलें. सो सगळें पळोवंक गावतलें चवथी कडेन कोण कोण आसा, कितलीं जाणां आसा आमी ती. आनी हांगसर म्हाका आकाश कितें कितें विचारतालो. सो आवाज न्हय हांवें कट केल्लो कारण म्युजीक आसली आनी म्हाका प्रॉब्लम जातलो. ताका लागून हांगसर हांवें वॉयस ओवर केला, म्युजीक जी आसली ती रिमूव केली. आनी हांगसर आनी एक काकाचो चेडो आसलो, तो न्हय असो म्हटल्यार पड्डे कडेन बीन येतालो. तेज्या उपरांत हांगसर आकाश हो भायर डॅकोर करतालो. आकाशाक सुद्दां बरे तरेन डॅकोर येता आनी बरे तरेन तो डॅकोर करता. सो थोडेशे हांवें क्लीप घेतले, चड घेवंक ना कारण भरपूरशें काम बी आसलें आनी तितून शूट करप पॉसिबल जायना. तेच्या मागीर हांगसर आमी पड्डो हांव आनी आकाश मातसो रेडी करतालो, म्हणजे भितर जे हे घालता न्हय स्प्रींग बीन घालता ते घालून रेडी करतालीं. आनी भरपूर म्हणटा तसो घरान आवाज भरपूर बरें दिसतालें, इतलें बरें दिसतालें की अशें दिसता न्हय सदांच दोगां आसता आनी आतां खंय तरी फॅमिली सगळी येयली वांगडा बीन.
भरपूर बरें दिसतलें. म्हजी फिलिंग्सूच वेगळी आसली सामकी. आनी हांगसर हांव आनी आकाश गजाली करीत करीत ना एकदम पड्डो रेडी करताले आनी म्हाजी जी कजन्स आसा ती लुडो गेम खेळटाली. डेकोरेशन ना स्लो स्लो करून आमचे रेडी जाताले. आमी पड्डो रेडी करताली, बायलां जी आसली ती वेजिटेबल्स रेडी करताली, तेच्या मागीर काका बीन आसले ते भितर डेकोर करताले. अशें करून सगळीं जाणां आपआपलें काम न्हय बरे तरेन करतालीं, म्हणजे बेगिना जावपाक जाय तेका लागोन. आनी आकाश हांगसर डेकोर करताले आनी म्हाका परत परत सांगतालो दीदी आपलोय व्हिडिओ घे आं, दाखय आपल्याक म्हणून की आपूण कसो कितें डेकोर करता तो. तर अशा तरेन सगळीं जाणां आपआपलें काम करतालीं आनी कळत नासलें की कितलो टायम जालो. अशें फॅमिली वांगडा मिक्स जाले, गजाली करीत रावले की टायमूच कळना न्हय, तशें आयज जातालें. आनी हांगसर मम्मी सुद्दां हेल्प करताली, म्हणजे सगळीं ओवरऑल आसली आमी. स्लो स्लो कळटलेंच तुमकां कितलीं जाणां कशीं आहा. सो आनी आतां तुमी हांगसर हें बी पळोवंक शकता की सगळीं दारां आमची ओपन जालीं. हरशीं कशीं सगळीं दारां बंद आसता, बट आयज सगळीं दारां ओपन आसा. सगळी कडेन लायटी बीन दिसता, सगळी कडेन बोवाळ सामको. आनी अशे तरेन आमचे डेकोर सुद्दां रेडी जाले. कितें तें ना काडू ते हे काडटा हांव कप बीन. तर गायज ऑलमोस्ट आमचें डेकोरेशन बीन जालें. गणपती बीन हाडलो आमी आनी बाकीचे जे आसले न्हय डेकोरेशन बीन ते करून घेतले. आनी टायम जालो 11 जाल्यार, रातची सारकी 11 जाल्यार. आनी भरपूरशीं कामां करून घेतली आमी. थोडे हांवें क्लिप शूट केले. तुमकां खबरूच आसतलें काम आसतना शूट बीन करप पॉसिबल जायना. तर आतां न्हय कर्टन बीन आसा ते लावन घेतलेली आमी. आनी त्याच बरोबर कप सेट बीन आसा तो काडून दवरतला, म्हणजे बरें जातलें मागीर. सो बेडरुमाक न्हय कर्टन हांवें दनपारात लायिल्लो आनी आतां मेन जे डोर आसा न्हय तोय लायतली. आनी गडबड तर तुमी पयलींच दिसतले, भरपूरसो आवाज आसा आनी घर एकदम भरलेलें आसा सामकें. हरशीं कशें खाली खाली आयज न्हय घर एकदम भरलें, भरपूर आवाज आनी बरें दिसलें. सगळी फॅमिली वांगडा येयली. सो मम्मी थंय न्हय पड्डो लावपाची तयारी करता. 12 बीन जाता दिसता. आनी हेज्या वयर न्हय म्हाका एडिटींग सुद्दां करूंक जाय, कारण तुमकांय बीन ब्लॉग दिवंक जाय डेली म्हणटा तशें. आनी फॅमिली बीन आसली न्हय काय एडिटींग बीन पॉसिबल ना, कारण तुमकां खबरूच आसतलें फॅमिली बरोबर टायम स्पेंड करूंक जाय. मेन म्हटल्यार 5च दीस आमी आसताले वांगडा तेका लागून. सो मम्मी थंय कर्टन बीन हे करता. हांव कप सेट ग्लास बीन काडून दवरतलें, म्हणजे बरें जातलें. हे पळयात आनी भायर न्हय म्युजीक चालू आसा, कॉपीरायट बी येवं शकता म्हाका. ते कप बीन काडून दवरता हांव सोमतें. हां लायता तो आतां. कप सेट बीन आसा, ग्लास बीन, तो म्हटल्यार सोमतोच काडून घेवया, कारण फाल्यां तर कशेंच पॉसिबल ना. तेका लागून म्हटल्यार सगळें पयलीं रेडी करून दवरलेलें बरें. आनी म्हाका पयलींच रेडी करून दवरपाक न्हय भरपूर बरें दिसता. मागीर न्हय एकदम गडबड जाता आनी कितें करूं आनी कितें नाका अशें जाता. तेच्या मागीर कप सेट बीन काडलो आनी थोडीशी ज्वेलरी म्हटल्यार घालून घेवया, फाल्यां परत गडबड जातली. आनी सदां सारकें कशें आसता, हांव हातीन बीन तसलें कांय घालिना, बट जेन्ना फेस्टीव आसता न्हय तेन्नाच हांव कितें म्हाजी गोल्ड ज्वेलरी आसा ती फकत वियर करता. नाल्यार न्हय डेलीक म्हाका आवडना घालपाक बीन. तेच्या मागीर तें काम केलें आनी मागीर हांगसर कर्टन बीन लावपाक स्टार्ट केलें. ऑलरेडी कर्टन बीन रेडी आसले. म्हणजे तर गायज इतको टायम जाला ना, अजून हांव न्हांक ना, न्हातलें बीन हेज्या फुडें न्हातलें बीन. सो इयरिंग्स बीन न्हय चेंज करता. मागीर इयरिंग्स बीन चेंज करूंक टायम ना म्हाजे कडेन. आनी एक्चुली घरा कडेन हांव न्हय खोटे अशें घालता, फालशेले. आनी तोंड पळयात. एक्चुली हांवें चिंतलेलें आयज नेल्स बीन करतलें म्हणून, बट नेल्स बीन कांय करूंक गावूंक ना म्हाका. आनी प्लस तोंडाकूय कांय करूंक गावना. ओके हांवें थोडीशी ज्वेलरी मात वियर केल्या, म्हणजे ज्वेलरी घातल्या सद्या. सो गोल्ड रिंग बीन अजून कांय घालूंक ना, फाल्यां घालतलें. फकत इयरिंग घालता. पोटाक भूक लागली सामकी, आतां जेवतलें बी. सो बरोच न्हय टायम जालो. मातशें तरी न्हय तोंडाक कितें करूंक गावूंक जाय, टायमूच ना. आनी चवथी कडले जे ब्लॉग आसा न्हय
ते सांजे संक सुमार घालतले हांव, संक सुमार अपलोड करतले. सो पळोवपाक विसरूं नाकात. आनी तेच्या मागीर जेन्ना बी तुमकां केन्ना म्हणजे थोड्यांक न्हय दनपार म्हणजे थोड्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलें की दनपारचे अपलोड कर म्हणून. सो तुमकां जर दनपारचे बीन व्हिडिओ हांवें अपलोड केल्ले जाय जाल्यार ते म्हाका कमेंट करून सांगा, म्हणजे म्हाका कळटलें. आनी भायर म्युजीक चालू आसा सो कॉपीरायट येवंक जायना म्हाका. तर ऑलमोस्ट नाही इयरिंग हांवें वियर केली. आतां हांव न्हांवपाक वयतलें आनी बरो लेट जालो न्हाता म्हणसर. सो न्हाता आनी मागीर जेवन घेता. हालत पळय तोंडाची. लास्टाक तोंडाक कितें करतली मातशी म्हटल्यार काय करूंकच ना मगे. हांवेंनय करूंक ना, मम्मीनय करूंक ना. आनी ओल्ड टी शर्टूच हांवें आतां सद्या घातलेले आसा, कारण सकाळी असले तशें न्हांवपाक जाय. तेका लागून मम्मी म्हाका सदांच सांगता, आगो असली टी शर्टां उडय गो उडय गो, बरी घाल गो. तरी म्हाका असली चड लायक. तर न्हालें बीन आनी आतां जेवपाक बसले आमी. सो सदां सारकें जेवपाक कितें आसा ना तें दाखयता. आनी डेली न्हय म्हाका एक्चुली रिंग बीन वियर करपाक आवडना, बट केली हांवें. तरी करूंक जाय मागीर गोल बीन. सो दाखयता तुमकां कितें आसा तें. सर न्हय कोबीची भाजी आसा, मागीर कितें घे कसलो रोस, वालीच्या घरांचो रोस आसा, कापां आसा आनी सगळ्यान फेवरेट अशें गोड लोणचें. तर गणपती हाडूंक गेल्ली न्हय तेन्ना म्हाका एक सबस्क्रायबर सुद्दां गावले. तेचे गडबडीन न्हय नांवूच विसरूंक ना. नांव विसरूंकूच ना. आनी खंयसले ते खबर आसा म्हाका, थिवीचे ते. आनी गणपती बीन तेंचो हांगसर आसता. म्हणजे आमी ज्या शाळेन गणपती बीन हाडपाक गेल्ली पळयात, म्हणजे आमच्या आत्यागेली शाळा आसा पळय गणपतीची, थंयच आसा तेंचें घर खंय, बट रावतात ती थिवी. सो तेकाय हांवें इनवायट केलें. तेणी बी म्हाका चवथीक इनवायट केलें, बट नांव विसरलें विचारपाक. म्हाका आनी आकाशाक तेणी वळखलो. सो बरें दिसता न्हय. म्हापसा गेल्ली तेन्ना बीन आमचे फॅमिली मेंबर गावले, यूट्यूब फॅमिली मेंबर आतांय बीन गावले. सो कितें तरी आमी बरें काम करता अशें दिसता अशें गावल्या उपरांत. सो गायज चला जेवता बीन आनी फाल्यां मेळटा. सो इन एडवान्स तुमकां हॅप्पी गणेश चतुर्थी. हो व्हिडिओ जेन्ना तुमकां गावतलो तेन्ना त्याच दिसा चवथ आसतली. सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसत. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय. मम्मी बाय करता राव. बाय. सो बाय. सगळीं न्हय न्हिदलेली आसतली म्हणून स्लो उलयता. सो धाकटी भुरगीं बीन न्हिदता न्हू तेका. सो बाय.